आमचो हो पर्वरीचो फ्लायओव्हर इज नियरिंग कंप्लिशन आणि एज इट इज कंप्लीट जाता ते सुरुवात जाल्ली ती आता पर्यंत याद जाता फ्रॉम द टाइम इट हॅज स्टार्टेड समाव विथ कंटिन्युअस मायक्रो मॅनेजमेंट ट्रॅफिक कशें करप डायव्हर्जन कशें करप हे वेरोवर पुलिसे कडेन घेवन आम्ही कंटिन्युअसली तांचे कडेन फॉलो अप करून वी एन्श्योर दॅट थिंग्स वेर मुव्हिंग स्मूथ वेन द ब्रिज वर्क वॉज हॅपनिंग आणि त्याच टायमार पर्यावरणूय राखून घेवचे ह्या विचारधारान आम्ही PWD कळयल्ले. आज आमचे बाब दिगंबर कंपनी कडेन उलोवन वी डिसायडेड टू स्टार्ट दिस स्ट्रेच ऑफ ब्युटिफिकेशन जंय ह्या ब्रिजाक दोन्ही वाठारांत एक सायडीक आमचो सालिगांवचो MLA आमचो मित्र बाब केदार लागता, पिलेन पंचायत लागता आणि तशेंच हेवटेन आमकां आमची पर्वरी मतदारसंघात 3 पंचायती पेरादीफ्रांक, साल्वादोर, निमोर आणि सुकून लागता. आज आम्ही दोन्ही आमदार आमचे पेंदीफ्रांचे ZP बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे ZP बाब अमित आस्तोडकर, तशीच आमची पिल्यांची सरपंच, सुकूरचे सरपंच, पेंदीफ्रांचो सरपंच, तांचे पंच मेंबर सगळे जाण एकूच अलॉंग विथ द PWD इंजिनियर्स हॅव कम हियर टू पास अ व्हेरी क्लियर मेसेज की सकयल्ले जे सगळे आसा ते वी नीड टू एन्श्योर दॅट द ग्रीन इज रिमेनिंग. कित्याक जेन्ना आमी खंयच्यानूय नॉर्थाच्यान एअरपोर्टा वयल्यान पेडणेच्यान मुंबयच्यान जे ड्रायव्ह करून पणजे येता ब्रिजाच्या पोंदा तितलीच ग्रीनरी जाय. वन इज टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सेकंड इज द पार्ट ऑफ ब्युटिफिकेशन. जो हे इतले पिलर आसा जवळ जवळ 80 वर पिलर आणि ते पिलरा भोंवतणी हे सुंदर ब्युटिफिकेशन इज समथिंग विच हॅज कमेन्स फ्रॉम टुडे. आय शूड थँक द नॅशनल हायवे PWD मिनिस्टर तसोच आमचो PC सगळ्यांनी एक शॉर्ट ड्युरेशनान हे ऑर्गनायज करून हाडले. आज एक सिग्नेचर प्रोग्राम म्हणून आम्ही सगळ्यांनी रिप्रेझेंट करून एक झाड आमच्या वतीन आम्ही लायिल्लें आसा आणि ते एक झाडाच्या हातूंतल्यान फुडलीं झाडां लावपाचें काम नॅशनल हायवेचे अधिकारी रोखडेच करतले. आमी सगळे उत्सुकतायेन आसा की केन्ना काय हो फ्लायओव्हर सुरू जातलो. PWD मिनिस्टरान सांगला 34च्या पयलीं तो फ्लायओव्हर चालू करपाचो तांचो प्रयत्न आसा. And once this flyover starts, I think it will give ease of traffic. At the same time, one of the dream project आमचो जो आज साकार जाता आणि ते पळयता आसतना इतलें बरें दिसता की कांयच नाशिल्लें हे 2 वर्सांत बरो फ्लायओव्हर जालो. आणि एज वी लुक एट दीस द होल पाथवे गेटिंग ग्रीन आणि ह्या मॉन्सुनांतल्यान एक वेगळें वातावरण निर्माण करता आसतना आज एक ल्हानशें ओपनिंग म्हणटा अशें आमी चालू केल्लें आसा अलॉंग विथ केदार, हीज पंचायत अँड आवर पंचायत. आणि ह्याच फुडें तांकां कितें जाय तें कॉपरेशन दिलां. आम्ही जाता इतले बेगीन तांचे कडेन कंप्लीट करून लोकांक खातीर जो एक्सेसिबिलिटी बरी जाय, ट्रॅफिक कंजेशन जावंक जायना, एक्सिडेंट रिस्क कमी जावपाक जाय, हे सगळ्या हातूंतल्यान जो हो ब्रिजाची निर्माण जाल्लो आफ्टर ओवरकमिंग ऑल द इलिगल हर्डल्स आय थिंक पळयलो जाल्यार आज वास्तू प्रमाणे आनी सगळ्या प्रमाणे जाल्यार बऱ्या प्रमाणान तो ब्रिज तयार जाता. आयच्या दिसाक जी प्लांट्स लायिल्लीं आसा ईच प्लांट हॅज अ व्हॅल्यू आनी तांकां आमी PWD ऑथॉरिटीजांक सांगलां की हे जी प्लांट्स लायता ताजे सांबाळपाचे मेंटेनन्स अँड एन्श्युरिंग दॅट थिंग्स आर मेंटेन इन अ रायट मॅनर ऑल्सो इज टेकन केअर ऑफ. तशेंच दोन्ही जंक्शन्स जे आसा नॉर्थ आणि साऊथ म्हणजे एंड द टेपरिंग एंड्स ऑफ द ब्रिजीस वी हॅव प्रोपोज्ड अमित आस्तोडकर द ZP came with the idea of public amenities. So we have spoken to our PWD authorities and we are trying to get some public amenities there which might be sitting, playing, some mix of sports which will allow the youth of today जे 18, 22, 27 वर्सांचे आसा तांकां घेवन हांगा खेळपाक तांकां एक बरें चान्सूय मेळटलो. ताचे खातीर आज हे सुरवात करता आसतना PWD अधिकारी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.